नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय चणे आसा हे पळय फुगत घातलेले राती ते हेका वाटाणे म्हणटा। हे धवे वाटाण्याची उसळ कशी करता हांवें तुमकां एकदा उसळ गरम मसालो घालून करून दाखयल्ली। आता ही गरम मसालो घाली नासतनाच कशी करता उसळ ती दाखयता। आता हे धुले चणे आणि आता हे कुकरान घालून आमी तातून उदक घालूया आणि मीठ घालूया आणि ते गॅसीर दवरुया। शिट्यो आयल्यो उकाळले की मागीर तुमकां हांव दाखयता। हे पळया आता तातून उदक घालता, मातशे चण्या वयर आयल्या पुरो। हे पळया सारखे तातून इल्लें मीठ घालता आनी आता हे गॅसीर दवरता। आता हे पळया चणे बरे उकाळले, व्यवस्थित उकाळले पळया भरपूर बरे। हे पळया आता हातूंतले उदक सगळे काडपाचे आनी वाटणाक इल्लेशे घालपाचे, कित्याक चणे बरे व्यवस्थित उकाळल्या म्हणून। आनी भितर उदक चड दवरुया नाका। आता हे वाटण करपाक कितें जाय ते सांगता। हे पळय सोय, इल्लेशे आलें, ही मिरयां हे पळय 1 चमचो सुमार, आनी ह्यो आसा कश्मीरी मिरच्यो, आनी हो आसा तांबडो पिठो। आनी हे आता कितें ते सांगता तुमकां। तर हे चक्री फूल आसता पळय तातूंतले हे पळय बियो काडप आनी त्यो अशी पानां कशी उरता पळय ती घेवप। बियो केन्ना घेवप ना, अशी 1-2-3 घेतल्या बारीकशीत। आनी फोडणा खातीर कितें करप, हे पळय हिरवी मिरची, करवीर, हिंग आनी सासवां आनी एक तेल लागता, इल्लीशी हळद, मीठ आनी गोड। आता वाडपाचे हे सगळे, हे सगळे आता वाडपाचे, भाजपाचे बी ना। आता ते वाटूया। हे पळया आता हे चणे बरे सुके केले, हातूंतले उदक हे पळय वाटणाक घातले। आता हे वाटले, आता फोडणा दिवया। ताका लागून हे पळय मिरची हे पळय कट केल्या, सासवां बीन आसा ती तुमकां सांगल्या। आता हे पळय तेल घालूया। आता भितर सासवां घालुया, हिंग घालुया, सासवां तळतळली। आता तातून करवीर घालुया आनी मिरची घालुया। इल्लीशी हळद हे पळय घालुया, हळद चड घालपाची ना। तातून हे पळय आता वाटण घालुया। असो कलर येवपाक जाय। हांवें ती कश्मीरी मिरची घेतलेली, ताका लागून कलर हो पळय बरो आयलो। आनी दुसरो पिठो घेतलेलो तोय तांबडोच। आता हाका बरो खतखतो आयलो न्ही। आता तातून हे पळय गोड घालुया, गोड आपल्या चवी प्रमाणे। गोड तिखट अशी बरी जावपाक जाय न्ही ती म्हणून। आता हे गोड विरगळ्ळो न्ही। आता हे पळया हे 10 मिनटां सुमार आता बारीक गॅसीर दवरले आनी न्ही हातूंतले उदक आटयले। आता कितें करप,
हातूंत न्ही मीठ घालुया इल्लें. चण्यांक मीठ आमचें आसा. मीठ घालुया. अशें दाट करपाचे आणि मागीर आतां हे सगळे आमी चण्यांनी घालुया. हे पळयात, आतां हातून घातले ते वाटण सगळे फोडणा दिले. आतां न्ही हे बरें धवळे हे पळय कलर पळय काय बरो आयलो. आतां हे मातशें सुकोवया आनी रेडी टू सर्व जाली. आतां ही आतां मातशी सुकूनी ती. ही पळयात, आतां ही बरी सुकली पळयात. आनी आतां ही रेडी टू सर्व जाली. बरी 15 मिनटां बारीक गॅशीर दवरली आनी मदीं मातशें अशी धवळ मारपाचो. आतां जाली, गॅस बंद करुया आनी रेडी टू सर्व. कलर पळया कितलो बरो आयला. पयले अशी तुमी करून मुद्दाम पळया. हे पळयात, आतां ही बऱ्या पैकी उसळ तयार जाली आनी कलर पळया कितलो सुंदर आयला. आनी अशी आतां इतली सुकयली न्ही ती. आतां मातशी रावन चड थंड जाली की ना खूब सुकतली आनी बरी हाताकूय चिकचिकीत लागची ना, बेस्ट लागतली. तेन्ना चपाती बरोबर तुमी खावन पळया. अशीच करून आं. आनी म्हाका त्या बरोबर लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजोवंक विसरूं नाकात. तसोच हो म्हजो तुमी व्हिडिओ पळयलो म्हणून हांव तुमकां मना पासून सांगता देव बरें करूं म्हणून.